गोंय जनमत कौल आनी गोंय स्वतंत्र्या वयल्यान गोंयान बोवाळ चालू जाला. बापूय व्हड काय पूत व्हड असोच प्रश्न सध्या गोंयान उप्रासला. गोंयचो मंत्री विजय सरदेसायन गोंय जनमत कौलाची तुलना गोंय स्वतंत्र्या बरोबर केल्ली. विजय सरदेसायन केल्ल्या उतराक विरोध करतनाच गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली वेलिंगकारान गोंयकारांची माफी मागपाची शिटकावणी सरदेसायक दिल्ली. आतां वेलिंगकारान दिल्ल्या शिटकावणेक परती जाप मंत्री सरदेसायन दिल्या. विजय सरदेसाय म्हणटा हांवूय सुटके झुजाऱ्यांचो मान दवरतां, मात हांव माफी मागचो ना. कोणाक कितें करपाचें आसा तांणी तें करचें. 26 तारखेक फांतोड्डा येवचें अशी शिटकावणी सरदेसायन दिल्या. तशेंच गोंय स्वतंत्र जालां तेन्ना आमकां भारतीय म्हूण वळख मेळ्ळी, मात गोंयाक खरें स्वतंत्र जनमत कौलानच दिलां. Like the independence of India was completed with the liberation of Goa. Same way we actually got liberated after we won the victory in the opinion poll. This is my opinion. And in this opinion, I have a right to my opinion and I have a right to express my opinion. There are many people in Goa who have this opinion. And we don't have to be apologetic about it. हे जे उलयतात पळय आनी हे जे कोण शापाता सांगतात आमकां, हांचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार खरो महाराष्ट्रवाद. आनी सांगचें ओपिनियन पोलाच्या टायमार आनी कोणाक मत मारिल्लें न्ही. आनी युटी खातीर मारिल्लें काय मर्जरा खातीर मारिल्लें तें पयलीं सांगचें. कोणाक शापाता सांगतात आनी आमी ब्लॅक फ्लॅग दाखयतले. हांव उगीच कोणा कडेन माफी मागचो, हांव देवा कडेन माफी मागूंक शकता आनी म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकां कडेन हांव माफी मागूंक शकता आनी कोणाक माफी हांव मागना. आनी हें म्हजें ठाम मत. आनी कितें जर दाखोवपाचें आहा ब्लॅक फ्लॅग आनी प्रोटेस्ट करपाचें आहा 26 जानेवारीक हांव तुमकां रावतां. चल येया तुमी कोण आहा ते. We will await you, but this is my clarification. My clarification is that I have the highest respect for the freedom fighters. My family is also from the freedom fighter community. कोणाचोच अपमान करपाचें उद्देश नाशिल्लो. पूण एक जाणा जावंक जाय की the opinion poll gave us an identity. Liberation may have made us Indians. Opinion poll made us Goans, gave us our identity. आणि ती आयडेंटिटी म्हणटा ती आज सगळी. मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा ते खरें आसूं येत. जनमत कौल जालो म्हूण गोंयांक वळख मेळ्ळी. मात प्रश्न उरताच. गोंयांक स्वतंत्रच मेळोंक नासलें जाल्यार जनमत कौल जातलो आसलो काय?